सोमारा राती उसरा पर्वरी मॉल दी गोवा लागसार जाल्ल्या हिट अँड रन प्रकरणाचो अजून काय सुगावो लागना। या अपघातात जखमी जाल्लो इसम सध्या गोय वैजकीय महाविद्यालयात म्हळ्यार जीएमसीत आयसीयूत उपचार घेता आणि ताची परिस्थिती गंभीर आसा। मात दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार हो अपघात कसो घडलो, या अपघातात खंयचे वाहन असले, अपघात नक्की खंय घडलो हाच्या विशयीचो काय पत्तोच पुलिसांक ना। या अपघाता वेळारची सीसीटीव्ही फुटेज लेगीत सुमार 2 दीस जाले अजून पुलिसांक मेळूंक ना। तशेंच ह्या अपघातात पिडेस्ताचे नाव लेगीत कळोंक ना। हे विशीं आमी पर्वरी पुलीस स्टेशनाक कॉल केलो तेन्ना तांचे कडल्यान आमकां ह्या अपघाता विशीं कांयच म्हायती मेळूंक ना। 2 दिसाचो काळ हो खूब व्हडलो आसता अशा टायपचे जे एक्सिडेंट आसता तातूंत। ह्या 2 दिसांत ह्या अपघाताक जापसालदार आशिल्ल्या वाहन चालकान सुरक्षीत सुवातेर फरार जावंक येता। तशेंच जर वाहन डॅमेज जाल्यार रिपेर लेगीत करूं येता। अशा परिस्थितीत ह्या प्रकरणात पुलीस ह्या प्रकरणाचो छडो कशे लायतले हो एक मोठो प्रश्न उपरासता। तशेंच ह्या प्रकरणा वयल्यान पुलिसांच्या कार्यपद्दती विशीं लेगीत दुबाव येता। ह्या प्रकरणा विशीं मिडियांत चड बोवाळ जावंक नाशिल्ल्यान पुलीस सामके सुस्त तपास करता काय कितें असो प्रश्न उपरासता। पुलीस कोणाक वाचोवंक सोदता काय कितें हो प्रश्न लेगीत मनात येता। ह्या प्रकरणाचो सोद घेवन ह्या प्रकरणात जखमी जाल्ल्या अपघातग्रस्ताक न्याय मेळोवन दिवप गरजेचें आसा।